हरे कृष्णा सकळांक श्रीकृष्ण लीलामणीमध्ये पेजान तुक स्वागत करता. एक कीर्तन म्हणतचे मुखायचे व्हिडिओ सुरू करूया. पुरुषोत्तम नरहरी श्री कृष्णना शरणागत जन रक्षकना करुणाकरणम्म पुरंदर विठ्ठलन करुणाकरणम्म पुरंदर विठ्ठलन ನೀರೇ ನಂಬಿದೇನೋ ಬೇಲೂರ ಚೆನ್ನಿಗನ ನೀರೇ ನಂಬಿದೇನೋ ಬೇಲೂರ ಚೆನ್ನಿಗನ ಕಂಡೇನ ಗೋವಿಂದನ ಗೋವಿಂದನ. ಏ ಕೀರ್ತನ ಬರೈಲಲೈ ಆಲ ಕೆಲ್ಲಲೈ ಪುರಂದರದಾಸ ಅನ್ನತ फादर ऑफ कर्नाटिक म्युझिक म्हणून नाव पाविले देवाले परमभक्त जावन आशिल्ले हरिदास. ते पुरंदरदासाले काणीत आजी आमी सांगू ऐकूच आवडटाची. कर्नाटकांतले शिमोगा म्हणले गांवांतू एक भांगरा व्यापारीले पूत जावन तर श्रीनिवास नायकान जन्म घेवची. हेच श्रीनिवास नायक तर मागीर पुरंदरदास म्हणून नाव पावची. सान आसतनाची संगीत संस्कृत कन्नड भाषा शिक्षणतू भारी बुद्धिवंत आशिल्लो श्रीनिवासू. जाल्यारी व्हड जत्त जत्त अन्नालावरीची व्यार करका म्हणलें तर मत्तेंतू येता तदना हे संगीत कसले नक्क जेता. अशी 20 वर्स म्हणटना पुरंदरदासाक आनम्म नाजत्ताची. ताचे नंतर एक लक्ष तर श्रीनिवासाक आशिल्लें कसं म्हळ्यार ದುಡ್ಡು ಗರ್ಕ ಮಸ್ತ್ ದುಡ್ಡು ಗರ್ಕ ते गांवचेची व्हडले दुड्डू जावका धनी जावका म्हूण सकडत श्रीनिवासाक मनांत आशिल्लें. विंगड कसलें मतें नाशिल्लें. अशी दुड्डू 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 वचून वचून बरी हिमट जाता दुड्डूची सर्वय. दुड्डू नंतर विंगड कसलें ना म्हणलें एक स्थितीर पावता पुरंदरदास. कोणाकय कसलें दिवचें ना तसलें एक नया पैसे ते कोणाक दिना तसलें एक स्थिती. हे पळयतना बायलेक मस्त बेजार जाता आशिल्लें. बायल बारीच हांग मनीस आशिल्ली. विंगड जाणांक अगत्य पळयतना तांकां दिवन सहाय करका म्हणून दिसची तसलें एक मन आशिल्ली बायल मनीस आशिल्ली. ती विठोब देवाल परमभक्त आशिल्ली. तशी कोणाला दया कारुण्य तशीच दान धर्म अशी अंत सकडत तिका खूश आशिल्लें. जेव चितले वेळ देवा कुडांतू देवा उट्टू बैसूक देवाल सेव करूक स्तोत्र म्हणूक भजन म्हणूक कीर्तन म्हणूक श्लोक म्हणूक अशें सकडत तिणें खुशी पावचे आशिल्लें दिवस काडचे आशिल्ले. केन्नाय श्रीनिवासाले बायल सरस्वतीन मागून घेवची कसं म्हळ्यार देवा मेगेले प्रार्थनेन तुलानपुणी मिगल बामणाक एक संभवाट दाखोवत दिवची तशी कर देवा. ಸ್ವಲ್ಪ भक्ती दी देवा. मुखारी कष्टान मुखार येवची जनांगेल वैरी कारुण्य दाखोवत तसलें दय दाखोवत तसलें एक मन दी देवा म्हूण सकडत सरस्वतीन मागून घेवचें आशिल्लें. विंगड कसलें म्हाका नाका मिगल बामणाक एक लायक मन दी देवा. देवा वयर एक विश्वास भक्ती सकट दी देवा. इतलेंच त्या बायल मनशान आशेक पावचें आशिल्लें मागून घेवचें आशिल्लें. अशी मस्त दिवस वता तदना देव वयलेक तसतलो अशी दुड्डू 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 म्हणू दिवस काडका जाल्लेकलो न्हय श्रीनिवासू. संगीत जन्मसिद्ध जावं मेळ्ळें जन्मसायोजी जावं मेळ्ळें तें संगीत तंतुलान मस्त व्हडलो व्हडलो कार्य करूं आशिल्लें मनीस श्रीनिवासू. ते तशें आशिल्लें हे श्रीनिवासाक अशी कांय सोडला न्हू म्हणून देवान येयले क्लास पुरो. तेदनत ते श्रीनिवास नायकाले जिवनांतुले ते बदलावणेक जावचे आशिल्ले संदर्भ ताका अनुभवांत येवचे. एक दिवस श्रीनिवासा लागीं एक प्रायजल मनीस येता. कशें सांगता हांव ಸ್ವಲ್ಪ दूर सुकून येवचें म्हाका ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಅಗತ್ಯ ಆशिल्लें नातवाक पडले गलचें म्हाका ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು अगत्य आशिल्लें.
तदना तुम्ही येगावंचे भारी ओडातांचे जावन आसले धनी नवा म्हाका ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು दिवन सहाय करतली इंचुवें निमगीता तना श्रीनिवास ह्या आयकलें वरीत आयकरना मागीर निमगीता अशी दिवची नाका उशीण दियेची हांव म्हाका जेत्तना हांण दिता तुमकां म्हणटा जाल्यारी श्रीनिवासाक चलेना अशें निमगून मस्त वेळ जाता ते प्रायजल मनीस बेग मागील वरी निमगुचा सुरू करता पाय धरता म्हाका सौंड घालनाका म्हाका दुड्डू नाजाल्यार घरा वचूं जायना म्हूण सांगून रडू सुरू करता रडता पाय धरता कडेरी श्रीनिवासाक इतलें जाय कारुण्य की कसलें दिसना मागीर मस्त वेळ जातना हे मनीस हांगा बसला वचना म्हणले कोण कसं करता म्हळ्यार एक 2-3 रुपये तुट्टुको हाडून उड्डोवन दिता तदान ते प्रायजल मनीस कसं करता म्हळ्यार ते उड्डोवन दिलेले ते तुट्टुको हाडून उठोवन वता खंय वता म्हळ्यार श्रीनिवासाले घर सोदून वता त्या गांवच्या सर्व जनांक गोतस श्रीनिवासाल बुद्धी श्रीनिवासाल बायलेल बुद्धी श्रीनिवास बरी हिमट जाला री श्रीनिवासाल बायल बारी चांगेत एद्रायोच्या जनांगे लगी ना म्हूण सांगून पेटवत आसले एक मन आशिल्लें न्ही त्या बैल मनीशी म्हणून सर्वांकय गोतस ते देखूनची अंगडी सोंग कसले मेळणी देखून घर सोदून वता घरा पावता घरा वचून बायले लग्गी सांगता कष्ट सकडे सांगता दुड्डू अगत्य सांगता दुड्डू नातीर घरा वचूं जायना म्हूण सांगून रडता एद्रा एक प्राय जाल्ले एक मनीशू रब्बोनु रडतस हात नीट करून कसले पुणे दिवन सहाय कर काम सांगून रडची पळयतना दिना म्हूण सांगूक पत्तूर न्ही ते बायल मनशील मन कशी पुणी कोरनू हे आज्जाक सहाय कर का म्हणूच हे बायल मनीशी लेखता जाल्यारी लेखलाल न्हय ताकशले मार्गय वाटे सुद्दूका न्हय तशी आलोचन करता देवा म्हाका मेदर मुखार येवन रब्बिली हे आज्जाक सहाय कर का म्हूण आसा जाल्यार हांव कशें करचें म्हाका एक वाट दाखोवन दी देवा म्हूण सांगून आलोचन करतना सरस्वतीले नांका आशिल्ले ते बुट्टू तिगेले अन्नान दिलेले व्हडीके वेळारी ते श्रीनिवासान घेवन दिलेले न्ही विंगड सर्व कंकण गळ्याचे कन्नाचे सगळे श्रीनिवासान कोण दिलेले जाल्यार ते नांका बुट्टू अन्नान घेवन दिलेले तदन ते सरस्वती लेखता मागीर अन्नान दिलेले दिवच्याक हांव मागीर बामणाला निंगूचे गतेसवे ना न्हय त्या वेळार तशें सकडत तिगेर मना येता हां वय हांव निंगूचे अगत्य ना ते मेगेलत म्हळ्यार अन्नान म्हाका दिलेले ते मेगेलत म्हूण सगळे लेखून खुशीन ते नांका बुट्ट काणू ते प्रायजल मनशां दिता प्रायजल मनीस खुशीन ते घेता कडरी सरस्वती सांगता हे व्हरून विकून तुमकां मेळचे दुड्डू तुमी घेयेची ते दुड्डू तुमी काडयेची म्हणटा तशी हे प्रायजल मनीस कसं करता म्हळ्यार हे नांका बुट्टू घेवन विकू कितें वता हे श्रीनिवासाले अंगडीक श्रीनिवासाल अंगडी वचून सांगता म्हाका एक नांका बुट्टस मागीर आत्तां तूं ते घेवन म्हाका चितले चड दुड्डू दिवंक तुमी म्हणटा तेन्ना श्रीनिवास अशी लेखता ಸ್ವಲ್ಪ वेळ फुडें कांय गतीन आमसंगून हंगेवन भिमग्गून पांय धरून रोवन सगळं कोणशें कळ्ळें हे मनशाक आत्तां खंय सुकून हे बट्टू मेळ्ळे म्हूण सांगून आलोचन करता आनी दाखयची पळयता म्हूण सगळं सांगून घेता ते भायर जाल्यार मनशाक आत्तां सुकून ते नांका बट्टू घेता नाकय ते कोणाले म्हणून श्रीनिवासा मना वता केन्नाय पळोवचे बायलेले ते तोंड ते नांका आशिल्ले बट्टू मना वचना श्रापचना न्हय तदन आलोचन करता कसला की मेगेल बायलेन नांका सांगून कांपून काडूं जेवची ना हे मनशाक तदन मेगेल बायलेन दिल्लेले आसा पुरो मेल्ले आनी मागीर अशी मेगेल बायल दितले म्हाका कसं जे सत्यावस्थ कसं म्हणून कळकामू म्हणून लेखता कडेरी ते प्रायजल मनशा लागी भितर जेवन भयस म्हणटा कडेन सांगता हे बट्ट हांव घेता तुका जेव चितले चड दुड्डूच हांव दिता जाल्यार म्हाका जेवणा वेळ जाले म्हाका घरा वचूं का हांव घरा वचून जेवण करून येता तरी तुका दुड्डू दिता तितूंत तायांक बयसूं का म्हणटा तेन्ना श्रीनिवासान सांगतना ते मानता मनीस सांगता जायता हांव हांगा बसता राखून बसता तुमी वचून येयाची म्हणटा अशी वचून वच्चे वेळार श्रीनिवास कसो करता म्हळ्यार ते प्रायजल मनशाला सांगता तुमगेलो बट्टू पळय हांव हांगा पेटी दवरला हांव बीग घालतस बिगात मेगेलो गॅस ते खंय वचचें ना हांगा आसतलें म्हूण सांगून ते बिगातूय घेवन वता
घरा वत्ता जेवणा वेळ जेवची पुडेची बा म्हूण येता जाल्यार पाप सरस्वती कसले संशय कसले दिसना. उग्गी वचून रांदप सका हांड व्हरता बामणा वाडूक तयार करता. तदना खंय श्रीनिवास निमगीता खंय आसा तुगेले नंका बोट खंय आसा म्हणून निमगीता. तदनंत पक्कन सरस्वतीक कसं सांगचे म्हणून मना वचना. पक्कन कळना अशी कसलेपणी सांगूका नवे म्हणले कोण सांगून वता ते बेतून गेले म्हणून कळना अशी सांगून वता. तदना श्रीनिवास सांगता ओ वय बेतून गेले जाल्यार म्हाका आतां वता ना मागीर लेगीत दी रात्री येता ना मागीर येता ना समुकोन घेवन येता म्हणटा. तदना जायत म्हूण सांगून सरस्वती कसं करता भितरीक वता. भितर वचून जोर जोर डुसूर करता. कसं करचे हांव सुरवे जावन मागीर बामणा लागी पट्टी सांगिले ते वय एक लायक कार्य कोर न्हू ते पट्टी सांगूक जाल्ले ते प्राय जाले ते अज्ज जाले तोंड पळयतना सहायक करनाशिरा दिसनी ते वेळार ते दिव्या ते अन्ना लागी निंगूचे गती ना म्हूण दिसले जाल्यार आत्त हांव केलें चुकी जाली म्हूण म्हाका मना गेले. हांव आतां कसं करचें देवा म्हाका कसं करका म्हणून मना वचना मू हांव सुरवे जावन मेर बामणाला पट्टी म्हणलेले ते आतां मना वता तांकां एक चुकी केल्ली बरी हांव मेगळ बामणाले इद्राक रब्बूक जत्तलवे तन्नी सका कळतना कसं करतलींची म्हाका मारतलींचवे सवतलींचवे नेकी असं लेक बायला नाक म्हूण सांगतलींची अशी सकड लेकून भिवून बेजारान सकळी जोर जोर रडता सरस्वती. कडेरी वीस खाव्या म्हणून मना तो गट्टी करता आनी म्हाका हे जीवन नाका हांव मरचे लायक म्हूण सांगून वीस घेवच्या वता. वीस आशिल्ले ते आयदन काडटना की ताजे भितर कसं की एक शब्द आयकता म्हूण सांगून ते कसले म्हूण पळयतना ते आज्जा दिलेले तेचे नंका बुट्टू सरस्वती नंका बुट्टू ते 20 आयदनां भितर आसा. हे पळयतना कौशिकी बेजारकी कसं म्हणून सांगूक कळना पाप तिका बेजारूय जाता खुशी जाता आश्चर्य जाता कसं करचें कसं कशी अशी सका जाल्ले कसं अंग जाता असं कसले मना वचना परिभ्रांतीन धांवन बामणा लागीं येवन सगळें सांगता आनी निप्पन दवरचे गती ना नवे सगळें सांगता मागीर लागीं एक प्राय जाल्ले एक आज्जो आयिल्ले मागीर लागीं अशी रडतच निमगीतना म्हाका कसलें ना म्हूण सांगू जाल्लें ना. त्या वेळार म्हाका ते नांका बुट्ट दिव्याम दिसले तुमगेल्या निंगूचे गती ना म्हूण दिसले ते देखून हांव ते कांडिल्ले जाल्यार ते आत्तां पळयतना तुमी आतां निंगीतना म्हाका कळना अशें तुमगे लागीं एक पट्टी सांगून गेल्ले ते ताजे ते मनस्ताप म्हाका सैसू जायना ते देखून हांव 20 घेवन जीव काण घेवया म्हूण लेखले जाल्यार ते 20 घेवच्या खातीर हांव वतना त्या आयदना भितर सकून म्हाका ते आज्जाक दिलेले तेची नंका बुट्ट म्हाका मेळ्ळे. हे कसं हांगा जातस म्हूण म्हाका कळना म्हूण सांगून जोर जोर रडता ते नंका बुट्ट हाता दवरून. तदना श्रीनिवासाक आश्चर्य जाता हेच नंका बुट्ट न्हू हांव ते अंगडी पेट्टी भितर घालून दवरला म्हूण आलोचन करता आनी कूडले थंय साकून अंगडीक धांवता. अंगडी उग्गीत वचून थंय आशिल्ले कामाच्या आंगेर निमगीत हांगा बसून आशिल्ले ते प्राय जाले ते मनीस खंय आसा हांगा ताका बसोन चमकल्लो म्हणटा थंय ते कामाची सांगताची तसो एक मनशाक आमी आयचे दिसा पळयनी मू हांगा तशी कोणें बसून नाशिल्लींच मू म्हणटा. तदना आनीकय आश्चर्य जाता श्रीनिवास कच करता म्हळ्यार उग्गी वचून पेटी उदार कोण पळयता आतां आशिल्ली बिगत काणू ते थंय आशिल्ली पेटी उदार कोण पळयतना ताजे भितर तसले एक नांका बुट्ट ना. हे कसं सकड माया देवा हांगा जत्तस असल माया म्हगे लागीं करूक विठ्ठल देवा शिवाय म्हगेल बायलेन केन्नाय प्रार्थना करचें विठ्ठल देवा शिवाय हिंगड कोणाक जेवचें ना म्हणून ते संदर्भार श्रीनिवासाक मना वता वय देवस बदस हांव मना वेल्ली ना हे म्हाका मना कोण दिवचें देवा तूं ते प्राय जाल्ले मनशाल रुपार आयिलो कसं सकड केल्लें हांवें बीग मग्गेल बरीची म्हगेल मुखारी रब्बयले पाय धरयले उड्डोन दिलेले दुड्डू विंचयले तशीच राखून बसयले
कसं सगळं केले देवा कळना अशी म्हणून हे सगळं उडगास कोण कठीण अति कठीण जावन अशी मनस्ताप ते मनस्ताप येईल नंतर पुरंदरदासाले जीवन म्हणलेलेच विंगड जाले ते संदर्भानंतर ते टर्निंग पॉईंट म्हणजे पळय ते संदर्भानंतर ते अनुभवानंतर पुरंदरदासाले जीवनाची विंगड जाले सगळे जनांगे जिवनांतूय अशी एक अवसर असता अनुभव असता लेखना अशी येवचे अनुभव म्हटल्यार दुःख विरह कष्ट नष्ट अशी कसलेपुणी ते आमी मन आवरका ते अनुभवांतून आमी मन आवरतनात हे श्रीनिवासाका येईल तसलेच एक बदलावण आमकांय आमगेले जिवनांतू येतले हांगा कशी आयची पशी चड पाय व्यार करेत म्हणून आलोचन करून भोविले जाऊ चितले दुड्डू करका म्हणून भोविले श्रीनिवासू नवकोटी नारायण म्हणले नावची गमची जनान गल्लले ते श्रीनिवासू ते श्रीनिवासाले जिवनांतू मागीर येयले ते व्यत्यास कसं म्हणू आहे सर्व संपाद्य साधू जनांक अगत्य आशिल्ले कश्टार आशिल्ले जनांक दान करता वांटून दिता आनी साधू जनांक जीवन कडची बरीची जीवन कडू सुरू करता केदनाय एक तंबूर गळे घालून देवाल कीर्तन म्हणटची भोंवच्या सुरू करता संगीत म्हणल्यार देवूची सामवेद असुकूनत संगीत जालेले ते दिक्कूनची हे जन्मसिद्ध जावन मेळ्ळले संगीत जनांगेल खुशी कितीरी लायका कितीरी जनांगेले मनांतुले आत्मज्ञान उदाहरणे कितीरी उपयोग करका म्हणून मनावरचे श्रीनिवास नायकू ते संगीतांतुलानच मागीर आशिल्ले ते जीवन मुखार व्हरचें अशी वत्तनत म्हाका एक आत्मीय गुरुले अगत्य आसा म्हगेले आत्मीय साधनेक म्हाका एक गुरू अगत्य आसा म्हणून मनावरचे श्रीनिवासू व्यासतीर्था म्हणले गुरूक सुद्दून वता तशी ते व्यासतीर्था म्हणल्यार ते गुरू विठोब देवाले परमभक्त जावन आशिल्ले ते गुरूनत श्रीनिवास नायकाक पुरंदरदासू म्हणले ते नांव दिवचें जाल्यार व्यासतीर्था म्हणल्यार ते गुरून केदनाय आप्पोच कसं म्हळ्यार पुरंदर विठ्ठला म्हणून पुरंदरदास आप्पोच आशिल्ले ते देखूनचे आमी पुरंदरदासाले खंयचे कीर्तन काण पळयल्यार तांतू पुरंदर विठ्ठला म्हणले ते एक वर्ड आसता तेच हे कीर्तन पुरंदरदासालत म्हणून आमकां मना उरू आशिल्ले एक वाटे व्यासतीर्थ गुरू लगिसुकून देवाले काणयो तत्व ज्ञान सगळे शिकून हेच संगीतांतुलानच देवाले भक्ती आनी संदेश पुरंदरदासान जनांगेल मनांतूकय पावयलेले देवाले एक काणयो संगीत रूपारी प्रचारण कोर्नु आत्मीय आजिकೈ नारद मुनिले अंशावतारत पुरंदरदासू म्हणत विश्वासू 4 लक्ष लगीत पुरंदरदासान बरोवन आलाप केलेले कीर्तन एक जनांकय एक विंगड अनुग्रह देवान दिला आसताले एक जनांक पद म्हणून आशिल्ले अनुग्रह दिला जाल्यार विंगड जनांक हे म्युजिकल इन्स्ट्रुमेंट्स वज्जूक आशिल्ले नाजाल्यार काणी बरोवचे आशिल्ले पद बरोवचे आशिल्ले अशें एक जनांक विंगड अनुग्रह आसता देवान दिला जाल्यार आमी मना वर्क जालें कसं म्हळ्यार हे सर्व देवान दिलेलो अनुग्रह आमी आमगेल खुशी कितें आमगेल सुत्त आशिल्ले जनांगेल खुशी कितें नाही उपयोग करता देवाल खुशी कितें देवा खुशी करच्या कितें आमी ते उपयोग करता तशें केल्लें म्हणजे जाल्यार आमकांय आत्मसंतृप्ती मेळटले ते आयकूच जनांकय खुशी मनाक खुशी मेळटले तशीच हे पुरंदरदासाले कीर्तनांतुल्यान सगळे पुरंदरदासान जनांगेर मना पावयल्ले संदेश कसं म्हणल्यार व्हडले पुजा याग नातल्यार व्हडले दुड्डू मस्त दुड्डू आशिल्ले समर्पण अशें सगळें कोरून की नातल्यार मस्त देवस्थान संदर्शन केले निमित्तान की प्रार्थना केले निमित्तान की देवा मना वरूंक जावका म्हूण ना देवाक मना वर्क जाल्यार देवा वयर आमकां सुरवे मोग सुका प्रीती सुका देव आसा म्हळ्यार एक विश्वासू आमी भक्ती योगांचे व्हिडिओ सांगिल्ले वरीची देव आसा म्हळ्यार ते विश्वास आमगेर मनांतू पातूर अशी गट्टी जावन आसुका खंयचे नमने साहचर्यांतूय मेगेर ओट्टू नातल्यार म्हाका सहाय जावन मेगेर देव आसतलो पावतलो म्हळ्यार ते एक विश्वासू ते येवका जाल्यार
शरीर शुद्धी होटूची मनही शुद्ध जावन सुका. हे सगळे आस जाल्यार आमकां समर्पण देवारी करूं जातलें. तशीची देवाक मनाकय व्हरूं जातलें. हे देवा मना वर्क जाल्यार आम्मेलेकलन प्रो देवान येलेकुका देवाल अनुग्रह आमकां आसूं जावका. सर्वं कृष्णार्पणमस्तु.